केंद्र सरकारान साहित्य अकादमी घडयली 1954 वर्सा 1954 तेन्ना सावन एक पॉलिसी थारायली आणि ती पॉलिसी कितें की दर भाशेची एकूच लिपी मानून घेवपाची. हे केन्ना थारायलें 1954 तेन्ना आमचें गोंय मेकळें जावंक ना आनी कोंकणीचो बी कांय प्रस्न येवंक ना एब्सोल्युटली. आज साहित्य अकादमीन 24 भाशांक मान्यताय दिल्ली आसा. 24 भाशा साहित्य अकादमीन मानून घेतिल्ल्यो आसात आनी दर भाशेक तोच नेम लागू पडटा. साहित्य अकादमीन खंयचेच एके भाशेची 2 लिपी मानून घेवंक ना. मानून घेवंक ना ताका कारण आसा. कारण कितें की 2 लिपयांनी ते कामूच करूंक पावनात. अवॉर्ड्स दितना वो पब्लिकेशन करतना जर 2 लिपी वापरल्यो जाल्यार ताजो अर्थ 2 भाशा केल्ले भशेन जाल्यो सगळ्यो. म्हणटकूच तें कशेंच वेव्हारांत बसना. आमच्या आदीं कोंकणीच्या आदीं हो प्रस्न आयलो सिंधी भाशेच्या संबंदान आनी सिंधी 2 लिपयांनी बरयतात. एक नागरी आनी दुसरी पर्सो अरेबिक उर्दू बरयतात ती लिपी. म्हणटकूच दर भाशेचो एक 10 जाणांचो एडवायझरी बोर्ड आसता आनी तेच भाशेचे लोक स्कॉलर, प्रोफेसर, क्रिटीक असले लोक भितर, रायटर्स असले असतात भितर. तांणी ताका सांगलें की तुमी थारायात खंयची लिपी वापरपाची. आमी थारायना. तुमी जी थारायतात ती आमी मानून घेतात पूण एकूच लिपी. दुसरो प्रस्न आयलो कोंकणीचो. जे पळय सिंधीच्या संबंदान तांणी केल्लें तेंच कोंकणीच्या संबंदान केलें. आनी एक मिटींग पणजे जाली 1981 वर्सा. इन्स्टिट्यूट मिनिस्टर ब्रागांसा जाली ती. ते मिटिंगेक मुद्दम साहित्य अकादमीचो सेक्रेटरी आयलो, एक डॉक्टर आर्यस केळकर म्हूण आशिल्लो तो. म्हणजे थंय आशिल्ल्यान हांव हें सगळें जाणा. आनी थंय ताणें तें सांगतकूच आमी आमचे भितर उलोवप केलें आनी सगल्यांनी एकमतान सांगलें आमी नागरी लिपी रिकमेंड करतात. तेन्ना आमीच जावन प्रस्न काडलो कितें की नागरी आमी म्हणटात पूण नागरी भायर रोमी आनी कन्नडांतूय साहित्य जाता. जाल्यार फकत तुमी जर नागरी पुस्तकां कन्सिडर केली जाल्यार तांचेर अन्याय जावचो ना काय म्हणून. त्या उतराक ताणें आमकां सांगलें की पळयात एका पुस्तकांत 2 लिपी आसूं येतात. एक देवनागरी आसल्यार पुरो. 2 लिपी आसूं येतात. वो तुमी जर आदले रोमींतलें पुस्तक नागरींत घालें तें एलिजिबल जाता. आदले कन्नड लिपींतलें पुस्तक नागरींत घालें तें एलिजिबल जाता. वो दोनूय लिपी एकाच पुस्तकांत घाल्यो आनी तातूंत जर एक नागरी आसली जाल्यार एलिजिबल जाता. प्रस्न सुट्टा. म्हणटकूच त्या प्रमाणे तो निर्णय साहित्य अकादमीन मानून घेतलो आनी साहित्य अकादमी फुडें गेली. आज मेरेन कर्नाटकांतल्या सुमार 4 काय 5 जाणांक पुरस्कार मेळ्ळे. ते कशे ह्या भशेन तांणी एकाच पुस्तकांत कन्नड लिपी घाली आनी नागरी लिपी घाली. पुस्तक एलिजिबल जालें. बरें पुस्तक आशिल्लें देखून ताका एवॉर्ड मेळ्ळें. रोमीच्या संबंदान तशें घडूंक ना कित्याक तें कोणें करूंक ना. पूण जो नॉर्मली रोमी बरोवपी थोडे रायटर्स रोमी तशे आसात जे 2 लिपयांनी बरयतात. जेस फर्नांडीस कवी तो रोमींतूय बरयता आनी नागरींतूय बरयता. ताज्या नागरी पुस्तकाक एवॉर्ड मेळ्ळा. समज ताणें 2 लिपी एकठांय घाल्ल्यो जाल्यारूय मेळटलें आशिल्लें. म्हणटकूच ती आडखळ नाशिल्ली. हेर कोणेच हें करूंक ना. देखून रोमी बरयतल्यांक हे पुरस्कार मेळूंक ना. पूण कर्नाटकांत कन्नड बरयतल्यांक मेळ्ळे. कन्नड लिपी वापरतल्यांक.
ह्याच अदमासाक 1981 उपरांत जायत 85च्या अदमासाक तोमासीन कार्दोजान हो प्रस्न काडलो खंयचो लिपीचो आनी भोव करून हो हे आमची पुस्तकां कन्सिडर जायना म्हणून ताका हो सगळो इतिहास सांगलो जाल्यो कितल्योश्यो 2-4 मिटिंगो जाल्यो आमच्यो हांगा कोंकणी भाशा मंडळांत जाल्यो पणजे जाल्यो आनी ताका सांगलें पळय म्हळें हे पॉलिसी साहित्य अकादमीची आमी थारायिल्ली न्ही तुवें तकली फोडली तरी तें चेंज जावचें ना कित्याक प्रस्न तुजो एका भाशेचो ना 24 भाशांचो आसा तुका एकल्या खातीर वेगळो नेम ते करूंक शकनात केल्यार तो सगळ्याक लागू जातलो म्हणटकूच तो हट्ट धरनाका ताका आमीच विचारलां की बाबा हे अशें आसा हाजेर उपाय कितें आनी ताणें हो उपाय सांगला तेन्ना तूं कितें कर दर वर्सा 3 वा 5 पुस्तकां रोमींतली बरी सिलेक्ट कर आमी ती नागरीन घालतात एक पयसो दिवपाची कोणाक गरज ना हें आमी कोंकणीचेंच काम म्हणून करतात दोनूय लिपीची पुस्तक एक करुया वो जाय जाल्यार फकत नागरीन काडया तें एलिजिबल जाता मागीर तें बरें आसत जाल्यार ताका पुरस्कार मेळटलो न्ही म्हणजे सगळ्यांत बरें पुस्तक तें चूज करतात पुरस्काराक निमणें हें ताणें मानून घेतलें कितें की तुवें सिलेक्ट करची 3 वा 5 आमी ती नागरीन घालया छापया आनी मागीर ती एलिजिबल जाली मागीर तांकां पुरस्कार मेळपाचो काय ना तें दुसरी ते थारायतात म्हणून गेलो तो पूण एकूय वर्सा एकूय पुस्तक सजेस्ट केलें ना आतां थंय मंगळुराक एरिक ओझेरियो नांवाचो एक कलाकार आसा रायट बरोवपी न्ही तो आर्टिस्ट बरो आर्टिस्ट म्हणजे गावपी संगीत दिवपी लावपी असो ताणें 2011 वर्सा 35,120 ह्या नंबराचें एक रीट पेटिशन कर्नाटक हायकोर्टान घालें आनीक मागलें की साहित्य अकादमीन पळय फकत एकूच लिपी मानून घेतल्या तें चूक ते खातीर साहित्य अकादमीक 5य लिपी मानून घेवपाचो ऑर्डर हायकोर्टान दिवची म्हणटकूच कर्नाटक हायकोर्टान पयलीं एक इंटरीम ऑर्डर पास केली आनी साहित्य अकादमीक सांगलें की ह्या विशयाचेर तुमी एक कमिटी करची आनी हो विशय कसो तो थारावचो पूण ताच्या आदींच साहित्य अकादमींत आनीक एक प्रोसेस सुरू जाल्लो तो कसो सुमार 7-8 भाशा साहित्य अकादमीन मानून घेतल्यात त्या भाशां मदल्यो अश्यो 2-3-4 लिपयांनी बरयतात 7-8 आसात देखीक कोंकणी आमची एक सिंधी काश्मीरी मागीर संथाली मागीर बोडो आनीक 2 इतल्यो भाशा आसात ज्यो 2 वा 3 लिपयांनी बरयतात म्हणटकूच तांणी मागणी केली हीच मागणी कोणा कडेन साहित्य अकादमी कडेन म्हणटकूच साहित्य अकादमीचो एक लँग्वेज डेव्हलपमेंट बोर्ड म्हणून आसा जो असले इश्यू हाताळटा साहित्य अकादमीन ती सगळी तांची पेटिशन्स म्हणया वो चिटी त्या बोर्डाक धाडल्यो बोर्डान सांगलें हो इश्यू एक भाशेचो न्हय 7-8 भाशा मागतात न्ही म्हणटकूच हाजेर एक नॅशनल कन्सेन्सस करचो कितें जाय देशांतल्या साबार लोकांक कशें जाय आनी तो कन्सेन्सस मतीन धरून साहित्य अकादमीन गरज पडटा जाल्यार आपलें धोरण बदलचें म्हणून साहित्य अकादमीचो लँग्वेज डेव्हलपमेंट बोर्ड आनी त्या प्रमाणे त्या बोर्डान न्ही साहित्य अकादमीन कित्याक बोर्डान साहित्य अकादमीक सांगलें साहित्य अकादमीन 2010 वर्सां न्ही सॉरी 13 वर्सां 2013 वर्सां गोंयांत नॅशनल कॉन्फरन्स घेतली कोळंगुटी नॅशनल कॉन्फरन्स नॅशनल म्हणजे कशी त्यो ज्यो भाशा मागताल्यो पळय
तितल्याचे प्रतिनिधी तांकां पयले, डेव्हलपमेंट बोर्डाचे जे पळय एक्सपर्ट म्हणून असतात तांकां पयले, मागीर लिपी भाशा ह्या संबंधान अभ्यास केल्ले जे लोक आसात तांकां पयले, आनी अशे 100-150 लोकांची नॅशनल कॉन्फरन्स घेतली. आनी त्या नॅशनल कॉन्फरन्सांत कन्सेन्सस जालो की आसा तेंच धोरण सारकें आहा म्हणून. थोड्या कडेन आपली हें मांडली, जाणी पळय मागणी केल्ली, ताणें सांगलें आमकां कितें डिफिकल्टी जाता आनी कित्या पासत आमी दोनूय लिपी मानून घेवच्यो पडटात त्यो. ताजेर साहित्य अकादमीन आपलें म्हणणें मांडलें की 2 लिपी घेत जाल्यार आमकां कितें त्रास जातलो तो आनी कशे भशेन काम करूंक जावचें ना तें. हे सगळें चिंतून निमणो कन्सेन्सस जालो, आसा तेंच धोरण सारकें आसा म्हणटो एक भास एक लिपी. तो नॅशनल कन्सेन्सस जालो. तो नॅशनल कन्सेन्सस जातकूच ताजी एक कॉपी साहित्य अकादमीन कर्नाटक हायकोर्टाक दिली त्या पिटिशनाक, आनी ती पळय वाचून हायकोर्टान तें पिटिशन भायर उडयलें. ही खबर 2013 वर्साची. म्हणटकूच हें सगळें घडलां साहित्य अकादमींत. आतां तशें कितेंय करप म्हळ्यार पळय, तूं एक तर तें डिसिजन चॅलेंज जावंक ना. हायकोर्टान डिसिजन तूं चॅलेंज करता जाल्यार सुप्रीम कोर्टान वचूं जाय न्ही, वचूना तें. म्हणटकूच तें फायनल जालें. पूण आतां जर कोणें पिटिशन घालें सुप्रीम कोर्टाक डायरेक्टली जाल्यार पयलीं तो प्रश्न येतलो, तें हायकोर्टाचें डिसिजन ऑलरेडी आसा, कोणेंय चॅलेंज करूं ना, देखून तें कायदो जालो, तें उरलें. म्हणटकूच हें आतां कितेंय तेंच परत केलां तेंच परत करप म्हळ्यार तकली वणटीर धाडप. पूण हें जालो अशें की हे जे आतां फुडें सरल्यात हो पयलीं खेपे घडूंक ना. पूण हे जे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे लोक आसात हांकां हो फाटलो कांयच इतिहास खबर ना, समजूनय घेवपाचो प्रयत्न तांणी करूंक ना. म्हणटकूच हे समजिकाय नासतना, विशयाचो अभ्यास करनासतना कितेंय करप आनी कितेंय उलोवप अशें सद्या तांचें चल्लां. आतां पळय तें ताचो व्हिडियो आयकल्लो हांवें, आनी त्या प्रमाणे तो म्हणटा की सगळो फायदो ऑफिशियल लँग्वेज एक्टाचो देवनागरी वाल्यांकूच मेळटा. खरेपणी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट चालूंकूच लागूंक ना. आमी दिसपट्टे सरकारा कडेन तकली धाडायतात की तो चालीक लायात म्हणून कायदो, तो कायदोच चालीक लावंक ना, कोणा फायदो मेळप असलो. म्हणटकूच म्हजे कोतान हें कितें म्हणचें ताका नेणारपण, ताका इग्नोरन्स म्हणचें काय पिशेपण म्हणचें तेंच समजना. हें सगळें घडलां हाज्या आदीं, तें ताचेंच रिपिटेशन परत चलता. म्हणटकीर इतिहास केन्ना केन्ना रिपीट जाता म्हणटात पळय, तसली गजाल. पूण वायट कितें दिसता, गरज नासतना वेळ शक्ती पिड्डेर करतात आनी वातावरण पिड्डेर करतात. म्हणजे 2 समाजा मदीं एका भाशेची फूट घाल्ले भशेन वो दुसऱ्या समाजाचेर आरोप केल्ले भशेन ही सगळी भास दिसता पळोवपाक की तुमीच फायदो काडटात, तुमकांच सगळें मेळटा, कोणाक कितें मेळना. म्हणटकूच हें सगळें इग्नोरन्स. ताजे फाटल्यान आनी कितें वायट इंटेन्शन आसा जाल्यार म्हाका कळना. म्हणटा वायट इंटेन्शन म्हणटा तें कितें की लोकां मदीं दोशी घालपाची वो फूट घालपाची. आयज नागरी बरयतल्या मदीं आनी रोमी बरयतल्या मदीं कसलेंच केस्तांव झगडें ना. एकूच मनीस दोनूय लिपयांनी बरयता. हांव स्वता गुलाबा पासत कितलींशीं वर्सां बरयता आयलां. ताच्या आदीं फेलिसबाब आसतना स्वता पासत बरयतालो, दिवटेंत बरयलां. गोमंत भारती म्हणून बॉम्बेच्यान एक येतालें तातूंत रोमींत बरयलां, रोमींतल्यान येतालें तें नेमाळें. म्हणटकूच हो प्रश्न धर्मीक करपाची गरज ना आनी हो प्रश्न रोमी नागरी हांचे मदीं झूज करपाची गरज ना. तुका जाय त्या लिपयेंतल्यान तूं बरय, पूण तुजी पासत साहित्य अकादमी तो नेम आपलो बदलतली अशें जर कोणूय समजता जर जायत तर तें सामकें पिशेपणां.
कित्याक एका भाशेचो प्रश्न न्हय, साहित्य अकादमीक 24 भाशा लागतात.